Register today for Stellar Talent Search exam and get a chance to get 100% scholarship and cash awards for class 7 to 12. Admissions are open for repeaters medical for NEET 2023. कुडचड्यार माड बांदसाय बेकायदेशीर रेवेच्या धंद्यात 3 दिसां फाटीं खून जाल्लो. तिगांचेर शूटआउट. एकलो मेलो. खुनी अजूनही पुलिसांच्या हाताक सापडना. इतलेच न्ही तर पुलिसांक अजून मेरेन कसलोच क्लू ना. स्वता एसपीच सांगता. रिगार्डिंग मर्डर केस सगळे एंगलांच्यान इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. जाता ती आमी ट्राय करीत आसा कितें तरी क्लू मेळपाक आनीक ही केस बेगीनच्या बेगीन डिटेक्ट करता. आता मेरेन दुबाव आशिल्ल्या 25 जाणांक आपोवन जबाब घेतला. 20-25 लोक वाडले जे आमकां दिसता ते सस्पेक्ट तशे जांचेर आमी इंटरोगेशन करपाचें, जांचेर आमी वॉच दवरपाचें, तांकां व्हेरीफाय करपाचें, हे लोकांक आमी हाडीत आसा आनी आज जवळ जवळ 20-25 लोकांक इंटरोगेशन चालू आसा. बेकायदेशीर रेंव काडपाच्या प्रकरणात धरिल्ल्या 5 जाणांक जामीन. दुसरी केस आमी जी केल्ली रिगार्डिंग सँड मायनींग, काल तांकां 5 जाणांक कोर्टाचो बेल मेळ्ळा, पूण तांकां आमी इंटरोगेशन तांचें चालूच आसा. डीवायएसपी राणे सांगतात ते कोतान आदी शूटआउट केला तो कसल्या आर्मान तोच कळनाशिल्लो. आता कासाच्या आर्मान केला म्हूण कळटा. कुडचड्यार कासाची आर्मां कोणा कोणा कडेन आसात ताचो आता सोद चल्ला. जे मर्डर जालो तेजो अजून खंय क्लू मेळना. ते म्हणटात तरी पूण हेजेर जे इन्वेस्टिगेशन चालू आसा कुडचड्यार साकून स्टुडंट मिडिया खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकर.